क्रिस्ततय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तान ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. सांगातच जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां हांव दिवंक आशेता. आज इगर्ज माता जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आचरसिता आनी आमकां आमच्या मालगड्यांत हांव देंवन आयिल्ली एक भोव अपुरबायेची दस्तूर आसा की आमची कुटुंबां जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पूची, जेजूच्या पवित्र काळजाचें एक पिंतूर दवरून ताका मान करचें, अशें आमकां सुमेस्तांक हें देवसांव भक्तीचें, मोगाचें आनी खंडीत जावन आदाराचें असल्या ह्या पवित्र आनी अर्थाभरीत दिसा आमी जेजूच्या पवित्र काळजा विशयंत खंडीत जावन नियाळचें जगतें. जायते फावटी हांवें अशें एक सवाल फूड केल्लें आसा म्हज्या इश्टांत हांव म्हाका वळखीच्या मनशांत हांव, जेजूचें पवित्र काळीज कित्या ताच्या कुडींत हांव भायर आसा. जेजूचें पवित्र काळीज कित्या ताच्या कुडींत हांव भायर आसा. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त म्हणटना हें ताच्या कुडीच्या काळजाचें फेस्त गे म्हणचें एक सवाल. जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त म्हणटा आसतना हें ताच्या कुडीचो वांटो जावन आसच्या काळजाचें फेस्त गे म्हणचें सवाल. भावन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार प्राचीन लोक आमचे तितलें शिकाप तांकां नातल्लें, इतली तंत्रज्ञान त्या वेळार नातल्ली. देवा लागीं असो संबंद ते कितें करताले की म्हळ्यार साद्या चलत्या जिविताच्या संगतींत हांव ते विवर्सूचें प्रयत्न करताले. देव म्हळ्यार अशें, देव म्हळ्यार तशें म्हणून थोडी प्रतिमा, एग्जाम्पल्स, उदाहरण, निदर्शनां, वस्तू, संकेत चलत्या जिवितांत वापरच्यो, हेने तोने पळोवंक मेळच्यो, ह्यो वस्तू वापरन वय देव म्हळ्यार अशें, देव म्हळ्यार तशें म्हणून ते सांगताले. हें विवरण तितलें स्पश्ट न्हय, संपूर्ण न्हय. आनी इवन आजून जाल्यार आमी एक विवरण दिलें जाल्यार सणवाई जोडलेले शिकपी देवशास्त्रांनी विवरण दिलें जाल्यार तें संपूर्ण जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी मनीस कितले शिकले, कितले जाणते जाल्यार आमी अस्कतच. देवाची सोबाई, देवाची गुंडाई, देवाचें वर्तेपण आमच्यान तें मेजूंक जायना, समजूंक जायना. अशें आसता हांणी एक प्रामाणीक प्रयत्न केल्लें आसा. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार देवाक एक राय म्हणून तांणी वर्णिल्लें आसा, तो एकलो झुजारी म्हणून सांगलेलें आसा, तो एक खडाप म्हणून सांगलेलें आसा, तो एक सिंह, आनी अशें विविध रितीने देवाचें चित्रण पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एक विवरण कितें गी म्हळ्यार जेजूक वा देवाक काळजाक सरी केल्लें आसा, काळजाक सरी केल्लें आसा. आनी तुमकां एक दाखलो दिवचो जाल्यार पोरन्या तेस्तामेंतांतच काळीज म्हणचो शब्द 3 फावटी वापरला. पोरन्या तेस्तामेंतांत 3 फावटी. आनी नव्या तेस्तामेंताक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर 156 फावटी हो शब्द वापरला. काळीज म्हळ्यार कितें म्हाका भावन आनी भयणीनो? काळीज म्हळ्यार
मनशाच्या चिंतपाचें थळ, मनशाच्या चिंतपाचें थळ, मनशाच्या बोगणांचें मूळ. बोगणां खंय तावन उपजतात? न्हय तकले तावन, न्हय पांयां तावन, वा कुडीच्या हेर खंयच्याय विश्व्या तावन बगार बोगणां उपजतात काळजां तावन. आनी पवित्र पुस्तकांत पयले फावटी उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 6 ओळ 5 थंयसर काळजाचो उल्लेख करता आसतना मनशाच्या चिंतपा विशयंत थंयसर सांगलेलें आसा. The Lord saw how great was man's wickedness on earth, and how no desire of his heart was ever anything but evil. म्हणजे मनशाचें काळीज इतलें कुस्टेपणान वा खोटेपणान भरलेलें म्हणटा. आनी उपरांत 8व्या अध्यायांत आमी वाचता जाल्यार ते म्हणटा, and a little further on them is taken up again, the desires of man's heart are evil from the start. मनशाची कुशी, मनशाची भोगणां, मनशाच्यो ओडण्यो सुरवेर तावनूच खोटेपणाच्यो जावन आसल्यो म्हणून आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. भावनो आनी भयणीनो, देवाचो पूत जेजू ह्या संवसारी आयलो. आमच्या सर्व स्थितीगतींत तो एक जालो, पातक एक मात्र सांडो. पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी नव्या तेस्तामेंतांत देवा विशयी विविध प्रतिमा उपयोग केल्ली आसात. आनी तांतली एक प्रतिमा जावन आसा काळीज. आनी काळीज जावन आसा भावनो आनी भयणीनो जाणवायेचें बोगणांचें मूळ जाल्यारय काळीज जावन आसा मोगाचो संकेत. मोगाचो संकेत. त्या देखून फेब्रुवारी 14 14 तारीख व्हॅलेंटायन्स डे येताना मोग करणारा कितें म्हणटात? कुपिड्स म्हणटात. काळजाचो संकेत, एक तांबड्या कलराचें आर्टिफिशियल काळीज एकामेकाक दितात. काजारा दिसाचें डेकोरेशन तुमी पळयलें जाल्यार थंयसरी आमकां कितें मेळटा? पळोवंक मेळटा काळीजच, काळजाचो संकेत. आनी एकामेका मोगाचो संदेश पासार करता आसतना थंयसरी कितें धाडटात? थंयसरी काळीजच धाडचो आसा. अशें म्हळ्यार काळीज मोगाचो संकेत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आनी आज जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमता आसतना आमी संभ्रमचें न्हय जेजूच्या कुडीचो एक वांटो जावन आसच्या काळजाचें, बगार आमी संभ्रमचें फेस्त देवाच्या मोगाचें, देवाच्या मोगाचें. कुडीचो बाग न्हय, बगार तो बाग सुचांवचो देवाचो मोग. आनी ह्या दिशेन पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमकां प्रेरण आनी निजाके वर्तेक देणें देवाचो मोग कितें म्हणून जाणा जाय. देवाचो मोग पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेच्या पानांतावन 11च्या पानां म्हणसर वळटा जाल्यार आनी आमकां पळोवंक स्पश्ट रितीन दिसता जाल्यार आज हांवें एजेकिएल प्रावादाच्या पुस्तकांतलें वाचप विंचलां. तें आमी चित दिवन आयकुया आनी ताच्या आदारान आनी प्रेरणान आयच्या फेस्ताचो महत्व आनी ता फाटल्यान आसचो देवाचो मोग आमी जाणा जावंक प्रयत्न करया. एजेकिएल प्रावादाचें ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 ओळ 11 तावन 16. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडांचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तावन तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यां तावन हांव तांकां निवारतलो. हांव तांकां राष्ट्रा मदें भायर काडटलो, परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो. इस्रायेलाच्या दोंगरांचेर, फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो
आनी इस्रायेलाचे दोंगोर तांच्या सरोवाची सुवात जातले. थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायेलाच्या दोंगरांचेर पुश्टी सोरो तांकां मेळटलो. हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, घायिल्ल्यांचे घाई बांदतलो, पिडेस्ताक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीन अनुसरून पोसतलो. भावनो आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर एझेकियेल प्रावाद्या मुखांत्र इस्रायल लोकांक प्राप्त जाल्लें आमी नीज जावन खऱ्यान समजोचें जाल्यार हाचें पाठतळ पळयचें, बॅकग्रावंड कितें गे म्हूण. जेरुजलेम शहर भोव सोबीत आनी सुंदर बाबिलोनकारांनी संपूर्ण रितीन नाश केल्लें. कितलें मजबूत तें आसलें की आतां धुळीक सोमा जाल्लें. आनी ह्या संदर्भार खंयच्याय एका देशाचें आक्रमण जाता आसतना, धाड घालता आसतना धाड घाल्ले कितें करतात? लोकांक जिवेशी मारतात, काटवणां नाश करतात, थंयसराचें संपळमूळ लुटतात आनी अशेंच बाबिलोनकारांनी केलें. जेरुजलेमांत आसलें सगळें तांणी लुटलें, मात्र न्हय कोणाक काम करूंक सांगता, खंयचो लोक आपणाच्या फायद्याक पडटा तसल्या लोकांक ते बंदिवान करून तांणी तांच्या गांवाक व्हेलें. कोण अस्कत आसले, कोण प्रायस्त आसले, कोण पिडेस्त आसले, कोणाची गरज नासली तसल्या मनशांक तांणी हांगासरच सोडलें. इस्रायल लोक एका रितीन कोवळी नातल्या शेळयां भाशेन सगळ्यान दुस्पटल्लो. तांकां मुखेली नातल्लो, तांकां बरवसो नातल्लो, जायते जण घायेल्ले आनी असल्या संदर्भार ते आसता आसतना इझकियेल प्रावाद्या मुखांत्र देव तांकां आज आमी वाचुल्लो संदेश प्राप्त करता. आनी मुखार भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाचे वळी आमी एका फाटल्यान एक नियाळ केलो जाल्यार थंयसर आमकां कळटा जेजूचें काळीज कितें आनी त्या काळजा फाटल्यान आसचो जेजूचो मोग कितें गे म्हणून. पयली वळ आमी वाचली तो थंयसर म्हणटा, हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय करतलो. हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. जेजूच्या वा देवाच्या काळजाचो पयलो निर्धार हो, बकऱ्यांक शेळयांक सोदून वचें. कोण एकलो चुकोवन गेलो, कोण एकलो वायट वाट धरून गेलो, कश्टान सांपडलो, तशेल्या मनशाक भेटता आसतना वा परतून तो मनीस फाटीं आयलो जाल्यार आमी करचें कितें? पयली आमची प्रक्रिया कितें? जोर करचें, मारचें, ताका भायर दवरचें, असली प्रक्रिया. पूण पवित्र पुस्तकान आमी खंय पळयल्यार असलीं घडितां दिसनात मुगाळ भावनो आनी भयणीनो. चिंतया तो वेचीक पूत फाटीं आयिल्लो, ताचें आस्तबुदीक ताणें विकून नाश केल्लो, मात्र न्हय बापायचें नांवच पाड केल्लें. तरी तसल्या स्थितीन तो फाटीं आयलो जाल्यार बापायन कितेंच विचारलेलें ना. प्रद्वारा धाडटना त्या स्त्रियेक धरून जेजू मुखार हाडलें. जेजून सवालां विचारलेलीं नात, कितें खंय केदळा, कोणा लागीं ना, आनी मुखार तशें करनात. तेंच आज हांगासरी आमकां वाचूंक मेळटा. देव सुकून गेल्ल्या शेळयांक शिक्षा दिना, बगार तो जावन तांकां सोदता आनी तांकां फाटीं हाडटा. पळया मुखार भावनो आनी भयणीनो, कुमसाराचो सक्रामेंत
देवाचो मोग अनुभव करूंक एक वाट. ह्या वर्सा आमच्या दियेसींत कुमसाराचें वरस म्हणून गवळी बापांनी परगटला. देवाचो हो मोग आमकां थंयसर साकोंक मेळटा. उपरांत तो म्हणटा, हांवूंसू तांची जतनाय घेतलो, तांची हांव जतन करतलो. भाऊनो आनी भयणीनो, हांगासर जेजू एका जनसंख्याक, एका समुदायाक उलोवन तो म्हणना, एका वैयक्तीक शेळयेक तो म्हणटे आसा, हांव तांची जतनाय करतलो. जतन घेवची कशें मोगाळ भावन आनी भयणीनो? व्हडलो एक समुदाय आसतना, एक ग्रूप आसतना थंयसर जतन करूंक जायना. जतन करचें म्हळ्यार कालें पेयींग इंडिविज्युअल एटेन्शन, जण एकल्याक गमन दिवचें वैयक्तीक रितीन. आनी जेजू आमकां तशें करता. आमी एका हिंडांत आसांव जाल्यार, इगर्ज मतां म्हणल्या त्या हिंडांत आसांव जाल्यार जेजू आमची जण एकल्याची जतन करता. त्याच लेखन जेजून म्हणलें आसा, वा देवान प्रवादे मुखांतर सांगलेलें आसा, तुमचें नांव म्हज्या ताळ्या हातार हांवें कांतयलां. आनी शेळी म्हजो ताळो आयकता आनी म्हज्या ताळ्यान शेळी पारकिता. पळय मुखार भावनो आनी भयणीनो, कसलो संबंद, कसलो मोग देव आमचे थंय उगडापो करता. आनी त्या मोगाक आमी सारकी जाप दिवंक जाय, प्रक्रिया दिवंक जाय म्हूण तो आशेता. बाकी आमी असल्या हिंडांत आसांव आनी त्या प्रमाणे आमी चलतांव जाल्यार. मुखारसून तो म्हणटा पळया, जशें एक गवळी आपल्या हिंडांचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले आनी त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. वय बाबिलोनकारांनी जेरुसलेम शहरा वयर धाड घाल्ली. एका रितीचो अंधकाराचो दीस तो, वेळ घडी तो, त्या देखून तेणे शिंपडल्यात, पूण हांव तांकां परत्यान फाटीं हाडटलो. ते शिंपडलेल्या जाग्यार तांकां बाचावी ना, तांकां रक्षण ना. त्या देखून थंय तावन हांव भद्रते आसच्या जाग्याक, समाधान आसच्या जाग्याक फाटीं हाडटलो म्हणून हांगासर देव आमकां सांगता. इगर्ज मातेंत सुरवेर असलें एक चिंता पासलें म्हळ्यार एका व्यक्तीचें साल्वासांव. म्हणजे आमी आमच्या साल्वासांवा विशयंत चिंतल्यार पुरो, हेरांचें आमकां पडून वचोंक ना म्हणचें एक चिंता पासलें. पूण मुखार भावनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी खऱ्यान समजलें जाल्यार आमी एकल्यान मात्र साल्वासांव जोडचें न्हय. एक आप्रबायची मालगड्याची सांगणी आसा की सर्गाकेची वाट शेजाराच्या घराबागल्यांतल्यान वेता म्हूण, जलांतल्यान पाशार जाता म्हूण. जलांतल्यान पाशार जाता जाल्यार हांवें एकल्यान मात्र न्हय, हांवें त्या घरच्यांकय आपोवन व्हरूंक आसा. सर्गाक हांव येता जाल्यार हांव एकलोच वचना, बागार म्हज्या फाटल्यान व्हड एक जोमो सर्गाक वेता. तशेंच हांव यमकडाक वेता जाल्यार म्हज्या फाटल्यान एक जोमो आसा. कित्याक म्हजें जिवीत, म्हजी साळसूम करून हेरांचेर प्रभाव घालूंक शकता. त्या देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सोडवून जोडूंक शकता, आमी संतोश बरीत आसूंक शकता, आमी समाधानेन आसूंक शकता. न्हय आमी एकले आशिल्ल्या वेळार, बागार आमी समुदायांत जियेल्ल्या वेळार. त्या देखून जेजून म्हणलें उतर आसा, खंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळ्ळ्यात, हांव आसा तांचे मदें. पळया, जेजू समुदायांत आसा. एका इगर्जेन आमी मिसाक भेटिल्ल्या वेळार, मिसाक एकठांय जाल्ल्या वेळार ह्या जग आमकां सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो म्हणून आमकां संबोधन करता. तुमचेय सोवें आसो म्हणून आमी म्हणटा. म्हणजे जेजूची हाजरी
न्ही एका वैयक्तीक व्यक्ती तें बगार एका समुदाय तें आनी सामुदायिक लक्षण मुखार भावनो भयणीनो क्रिस्तांव धर्माचें व्हड एक लक्षण अपुरबायेचो एक अंश क्रिस्तांव धर्मांत आमकां पळोवंक मेळटा. दुसऱ्यान मुखारसून तो म्हणटा पळया, हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो, परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो. परक्या देशांतले एकठांय करतलो. आमी कोणीय परकी देशाक गेल्ल्या वेळार आमी संतुश्ट आसूंक साध्य ना. जेरुसलेम शहर सांडून वा नासावन ते आनी एका गांवांत गेल्ले, बाबिलोन गांवांत तांकां जायतें पिवंक खावंक मेळटलें जाल्यार मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो, सर्व रितीची सवलतय तांकां आसली जाल्यार ते थंय समाधान नातरले. त्या देखून जेजू तांकां परत्यान तांच्या गांवाक हाडूंक प्रयत्न करता. आमी आमचो हिंड सांडून दुसऱ्या जाग्यार बरो सोरो मेळटा म्हूण गेले जाल्यार तो सोरो तात्कालीक, तें सुख तें समाधान तात्कालीक, तें शाश्वीत न्ही. त्या देखून जेजू आमच्या फाटल्यान आसा. कित्याक शाश्वीत सोरो तें हाडच्याक. आनी जेजू आज तेंच म्हणटा की हांव परत्यान तांकां नव्या सोरोवाक हाडटलो. परक्या राष्ट्रांत हांव तांच्याच माई गांवाक हांव हाडटलो. पळया मुखार भावनो न्ही भयणीनो, कसलो एक मोग जेजूक आमचें तें आसा. आनी जेजू जाणा खंयसर आमकां सोरो बरो मेळटा, खंयसर शांत आसा, खंयसर समाधान आसा. असलो मोग जेजूच्या पवित्र काळजांत आमी जोडूंक शकता. आनी जायते संती आसात मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो. आमी जण एकले हे देवाचें उतर वाचून आमी नियाळ करूंक फावो. आनी आखरीक तो म्हणटा पळया, सांडलेल्यांक हांव सोदतलो. हें जेजूचें मिसांव, देवाचें मिसांव, एका बऱ्या गवळेचें मिसांव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, घायिल्ल्यांचे गायी बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी येदोळूच घट आसलेल्यांचेर हांव दोळो दवरतलो. म्हळ्यार घट आशिल्ल्यांनी हेरांचेर बदलाम घालूंक अधिकार चलोवचो अवकाश आसता. त्या देखून तांचेर हांव गमन दवरतलो. भावनो न्ही भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो असलो एक मोगाळ देव आमकां दिल्ल्या खातीर, आमकां आसचे खातीर. अर्गां आमी दिवंक फावो असल्या गवळेच्या हिंडांत आमकां ताणें शाबीत राखलेल्या पासून. व्हडती जबाबदारी आमकां आसा ह्या हिंडांत आमी सदांच आसच्याक आनी देवान दाखोवच्या त्या सरवसरशेन पावच्या. आज जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमता आसतना आख्खो दीस हो मोग आमी नियाळच्यांत करचुया. सांगताच ह्या मोगाक आमी प्रामाणीक जावन रावल्यांगी, प्रामाणीक शेळी आमी जावन आसावंगी म्हणचें आमी आमच्याच जिविताची वरोवणी करन पळोवया. सुकल्यां तर फाटीं परतून देवासरशी आमी येवया. भावनो न्ही भयणीनो, ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा आमी आमच्या कुटुंबाचें समर्पण ह्या पवित्र काळजाक करया. तुमी टीव्ही मुखार आसात, आसले घडत नीट बसा आनी हे मागणें हांव म्हणटा आसतना तुमी तें म्हणचें आनी त्या मुखांतर जेजूच्या पवित्र काळजाक आमची कुटुंबां आमकांच नव्यान समर्पण दिवचें. ए भोव दुलोप जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका, तुजे मुखार खालतेपणान सरपडून आसल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप. तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वाखणटांव आनी तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दितांव आनी आमकांच तुका ओपून दितांव. ए जेजू, तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाचीं भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबान एकवट आयलाय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक खुशी व्हरतांव आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतेल्याव आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतेल्याव म्हूण तुका भासयतांव. ए जेजूच्या पवित्र काळजा, घाल तुजी दिश्ट आमचेर सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या दैऱ्यांचेर, इश्टा मंत्रांचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दियेसीचेर,
आमच्या गांवाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर. ह्या वेळी आमचें सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडटा. आमची जिणी, आमचें सुख दुख, काम, कश्ट आनी कोरण्यो तुका समर्पिता. आमकां सर्वांक भावार्थान थीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका. सैमीक अस्कतकाये वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत भावार्थान आनी एकवटान जिवन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बळ दी. आनी निमाणें सर्गीच्या काळजान, सर्गीच्या कुटुंबांत ससनाच्या ससनाक तुजे सवें जिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची, कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. परचेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. My